मंडळांतल्यान संवाद साधपाचो यत्न डॉक्टर पूर्णानंदचारी हांची गवाय। आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जलशक्ती मंत्रालया वांगडा केली समजिकायेची कबलात। जलजीवन अभियान 2.0 च्या माध्यमांतल्यान पिवपाच्या उदकाच्या वावरात आपली सुसूत्रताय। आता खबरो विस्तारान। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज उत्तर प्रदेश मथुरांतल्या पवित्र गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा केली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गिरिराजजींचो आशीर्वाद घेवन देशाच्या सुख समृद्धी आणि कल्याणा खातीर प्रार्थना केली। ह्या भक्तिमय परिक्रमा यात्रे वेळार राष्ट्रपतींनी वेगवेगळ्या मुखेल देवळांनी पूजा अर्चना केली। राष्ट्रपतींचे आगमन आणि या पवित्र अनुष्ठानाच्या फाटभुंयेर मथुरेत कडक सुरक्षा व्यवस्था केली। उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन 2 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर आसात। नागपुराच्या महर्षी व्यास सभागृहात आयोजित केल्ल्या भारतीय युवा संसदेच्या 29व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तांणी वांटो घेतलो। आमी आमची मायभास उलोवप म्हळ्यार आमी आमच्या मुळांकडेन स्वताक जोडटात। मायभास ही आमची वळख, संस्कृती आणि परंपरेचे एक मुखेल आंग आसा। तिका आमी सांबाळून दवरपाक जाय अशें उपराष्ट्रपती सी. राधाकृष्णन हांणी हे वेळार उलयतना सांगले। I am the Vice President of India. That is what is known as inclusiveness. The sessions will guide you on how to integrate traditional knowledge systems with the modern progressive goals of Bharat. The Youth Parliament teaches us the importance of respectable debate, listening to diverse perspectives, and finding solutions through dialogue. Now the whole world is under war tension. When we are going to find the final solution is on the tables only by discussing and dialogue. सगळे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पुराय ताकीन काम करतात आणि या प्रकल्पांचेर कच्च्या तेलाचो जाय तितलो साठो उपलब्ध आसा अशें सरकारान म्हळां। देशांतर्गत एलपीजीचे उत्पादन स्थिर असून ताचोय जाय तितलो साठो उपलब्ध आसा। नवी दिल्लीत काल आयोजित केल्ल्या आंतर मंत्रालय पत्रकार परिशदेत उलयतना सैमीक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाची सहसचिव सुजाता शर्मा हांणी ही माहिती दिली। फाटल्या एका सप्तकात 11,300 टन एलपीजीची पुरवण गिरायकांक जाल्या अशी माहिती तांणी दिली। कंज्यूमर को हम एलपीजी सिलेंडर ना दे पाएं और डोमेस्टिक सिलेंडर की डिलीवरी इंश्योर करने के लिए ही जितना रैशनलाइजेशन करने की जरूरत थी वो किया गया। इसके अलावा कंटिंजेंसी प्लान यही है कि हमारी रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन स्टेप अप किया गया है और कार्गोज जहां से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं वो सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारतीय वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालात SIR मोहिमेचो एक वांटो वळेरेन मतदारांचो आस्पाव वा वगळपा संबंधीत अपील आयकपा खातीर 19 अपील ट्रिब्युनल स्थापन केला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या 10 मार्च 2024 दिसा दिल्ल्या आदेशाक पाळो दिवन आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशांच्या शिफारशीचेर हो निर्णय घेतला अशें आयोगान सांगला। ह्या 19 ट्रिब्युनल्सां मदल्या एकाचे फुडारपण आदले मुखेल न्यायाधीश TS शिवन्यानम करतले जाल्यार उरिल्ल्या ट्रिब्युनल्सांचे नेतृत्व आदले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रे आणि तपन सेन करतले। यूपी विधानसभा वेंचणुकांत आसाम राज्यांनी राजकीय वातावरण हळूहळू तापपाक लागला। सगळे पक्ष आपापलो जनाधार घट करपा खातीर यत्न करतना दिसतात। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी एकमेकांचेर खर टिका करतनाय दिश्टी पडटात। तामिळनाडू आणि अस्तंत बंगालात वेंचणुकांच्या वेळार राजकीय हालचालींचेर विशेष नजर आसतली, जातूंत विरोधी पक्ष सत्ता बदलां खातीर यत्न करतना दिसून येतले, जाल्यार आसाम आणि केरळात सत्ताधारी पक्ष आपली सत्ता राखपा खातीर यत्न करतना दिसून येतात। एप्रिलात ह्या 5 राज्यांनी विधानसभा वेंचणुको जावपाच्यो आसा। अस्तंत बंगालातल्या भलायकी सेवेची हालत खूपच गंभीर आसा। राज्यात आशिल्ल्या तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या बेजबाबदार वागणुकेक लागून एका मनशाक जीव वगडावचो पडलो।
कोलकाताच्या आजीकर वैजकी महाविद्यालयात लिफ्ट तुटिल्ल्यान आपल्या भुरग्याक इस्पितळात घेवन आयिल्ल्या बापायक जीव वगडायचो पडलो। कांय महिन्यां पयलीं ह्या इस्पितळात वैजकी शिक्षण घेवपी एका बायल दोतोराचो बलात्कार करून हत्या केल्ली। अस्तंत बंगालाच्या भाजपाच्या फाट्यान ह्या घडणुकेक लागून सरकाराचेर खर टिका केल्या। एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीन अस्तंत आशिया खातीर 42 नवी विमान उड्डाणां करपाचें थारायलां। मुंबय आणि हैदराबाद सावन नवी उड्डाणां जातली। संयुक्त अरब अमिराती खातीर एअर इंडिया एक्सप्रेसान 26 अतिरिक्त उड्डाणां निश्चित केल्यात। एअर इंडियाच्या वेबसायटी वेल्यानूच यात्रा करतल्यांनी बुकींग वा रद्दीकरण करचें अशें विमान कंपनीन आवाहन केलां। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला काल राष्ट्रीय जलजीवन मिशन, नितळसाण विभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि गोय सरकाराच्या मजतीन समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आभासी प्रणाली वरवीं ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाले। तांच्या वांगडा पिवपाचें उदक आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेवूय आभासी प्रणाली वरवीं वांटेकार जाले। प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाला एकाच दिसा 5 समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो, जातूंत गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि गोंयाचो आस्पाव आसा। जलजीवन अभियान 2.0 च्या माध्यमांतल्यान पिवपाचें उदक पुरवपाच्या वावराक सूत्रता येतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एक्स माध्यमाचेर उजवाडायिल्ल्या आपल्या संदेशांत म्हळां। विनोडेच्या रवळनाथ सभाघरात गोय कोंकणी अकादमी, संत सोयरोबानाथ आंबिये शासकीय महाविद्यालय, NSS विभाग, आमी पेडणेकार संस्था आणि शिवप्रतिष्ठान नाट्य मंडळ हांच्या जोडपालवान बोली कणकणी कोंकणी ह्या उपक्रमाचो उक्तावण सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक मुखेल उलोवपी म्हण डॉ. पूर्णानंद च्यारी हाजीर आशिल्ले। गोय कोंकणी अकादमीच्या ह्या उपक्रमांतल्यान आमी गांवागांवांतल्यान वाद न्हय जाल्यार संवाद सादपाचो यत्न करतात अशें डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांणी सांगलें। त्या उतराक कितें म्हणटा, पेडण्याक कितें म्हणटा, अशें एकाच कोशान सगळी उतरां सगळ्या तालुक्यांतली उतरां वयचो कोश निर्माण जातलो आनी हो कोश मुखेल प्रवाहान हाडपा खातीर, प्रमाण बोलीच्या मुखेल प्रवाहान हाडपा खातीर आमी प्रयत्न आसा। गोंयच्या सगळ्या लेखकां कडेन आमी हो कोश पावयतले आनी तुमचें सर्जनशील साहित्य आसूं, चिंतनात्मक साहित्य आसूं, त्या साहित्यान पेडणेची बोली धरून, काणकोणची बोली धरून, सत्तरीच्या बोलींतली उतरां एकठांय येवची आनी संपन्न भाशेंतल्यान कोंकणी भास वयर सरची, ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। बोली कणकणी कोंकणी ह्या उपक्रमाक आमी येवकार दितात।
हो उपक्रम सुरू केल्ल्या खातीर आयोजकांचे आमी उपकारी आसात. कोंकणी बरय, कोंकणी उलय आनी कोंकणींतल्यान फुडार घडय हे तत्व आमी आमच्या जिणेंत आपणावया अशें लेखा विभागाचे नियुक्त संचालक उल्हास नायक हांणी सांगलें. बोली कणकणी कोंकणी ह्या उपक्रमाचे हांव मनापासून स्वागत करता आणि आयोजकांचे हार्दिक अभिनंदन करता आणि तांकां खूब खूब शुभेच्छा भेटयता. अशें म्हणटात कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान फुडार घडय. हे फुडारपण मुखार व्हरतलो जाल्यार बोली कणकणी कोंकणी हे सारकें थारावपाक जाय. आयतारा 22 मार्चाक दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरात बिहार दिसाचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळींत बिहाराची संस्कृताय, सण, परब आनी बिहारान देशा खातीर दिल्ल्या योगदानाची म्हायती सादर करतले. हातूंत कांय गोंयांत रावपी बिहारी समुदायांकडच्यान सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती बिहार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत डॉ. किशन लाल हांणी दिली. जैसा कि आप सभी को भी जानकारी होगी, बिहार राज्य का जो गठन है वो 1912 में 22 मार्च को हुआ था. बिहार राज्य इसके पूर्व बंगाल प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था. बंगाल राज्य बंग प्रदेश उस समय था, बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था. बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई. तब से ये 22 मार्च के दिन को बिहार सरकार बिहार दिवस के रूप में मनाती है. पुराय देशासयत गोंयांत लेगीत मुस्लिम बांधवांनी ईद उल फितर मनयली. हे दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ईद उल फितर ही परोपकार आनी वंचीत वर्गा कडेन दया दाखोवपाची भावना शिकोवपी परब आसा अशें सांगलें. ह्या परबे निमतान आमी समाज आनी राष्ट्राक मजबूत करपाचो संकल्प घेवया असो संदेश तांणी दिला. ही परब आशा, सद्भाव आनी करुणेक प्रेरीत करता. आनंद आनी यश ह्या परबेत सगळे कडेन फाकुनी असो संदेश उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी ईद उल फितरच्या निमतान दिला. आयची ही परब एकमेकां मदीं मोग आनी सद्भाव वाडीक लावपाक मजत करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांनी ईदाची नमाज अदा केली. फोंडेच्या 700 वर्सां पोरन्या साफा मशिदीत नमाज पठण करून सद्याच्या जागतीक परिस्थितीचें म्हत्व लक्षांत घेवन सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर मागणें मागलें. पणजेच्या जामा मशिदीत नमाज पठणा उपरांत सगळ्या मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांक परबी दिली. ईद ही परब मोग आनी शांतिकायेचो संदेश घेवन येता अशें जामा मशिदीचे इमाम मौलाना मोहम्मद अली कादरी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. रोज़े रखा, अल्लाह की इबादत की. रमज़ान ख़त्म होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद सईद जैसा मुक़द्दस दिन अता फरमाया. आज का ये दिन खुशी जाहिर करने का दिन है. आज का ये दिन गरीबों की मदद करने का दिन है. आज का ये ईद सईद का दिन खुशी मनाने का दिन है. इस दिन खुसूसी तौर पर हमने हमारे मुल्क में अमन व अमान के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और सारी दुनिया के लिए हमने दुआ किया कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए. बिलखुसूस शहर गोवा में अल्लाह करीम अमन व अमान अता फरमाए. ईद उल फितर का दिन है. मैं सारे तमाम देश को, गोवा वासी सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ. अल्लाह ताला ये हमारे जो रमज़ान एक महीना पूरा जो है उसको कबूल फरमाए और अमन चैन बना रहे पूरे देश में. और बस ये बोलना चाहता. गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ईदाच्या निमतान एकचार सांबाळपाचो उलो मारलो आनी ईदाची परबी भेटयली. दिवचलच्या इतिहासीक नमाजगाहात ईदाची नमाज मुस्लिम बांधवांनी अदा केली. पेडणेच्या देवसू कोरगांवच्या मशिदीत ईद उल फितर मनयली. पुराय म्हयनोभर रोजा दवरप्या खातीर ही ईद भोवमोलाची आसता अशें ह्या मशीद समितीचे वांगडी अब्दुल नाईक हांणी सांगलें. आयज आमचे सगळे मुस्लिम भाव भयण, आमचे सगळे वाळपयचे परिसरांतले, उसगांवचे परिसरांतले, पर्यचे, केरीचे आनी गोंयचे सगळे मुस्लिम आमचे भाव भयण आयज ईद साजरो करतात. आयज तुमच्या घरान भरभराट जावची. ईद मुबारक तुमकां आनी सगळे बरे भाशेन तुमच्या घरान जावचें. प्रार्थनाच्या माध्यमांतल्यान आयज ईद मुबारक तुमच्या प्रत्येकाच्या घरान तुमी साजरो करता. आमच्या कडल्यान तुमकां शुभेच्छा आनी देवाचो सदैव आशीर्वाद तुमचेर आसचो. सबसे पहले आज का दिन
ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 महीना कंप्लीटली रोज़ा रखा, अल्लाह ताला की इबादत की, नमाजें पढ़ी, इसके लिए। और आज हमारी ईद का खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने बोला है कि जब आप इतना 1 महीना गुनाह माफ करूंगा। इसलिए हमने आज दुआ भी की है कि जो हालात आज पूरे दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए हमने ये किया है कि जो वॉर भी चल रहा है ये नहीं होना है। इसके लिए सुख शांति और ये जो जल्दी से जल्दी ये वॉर का हल होना चाहिए। इसलिए हम आज के दिन की सभी मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई और सभी मजहब के भाई लोग को आज की मुबारक देते हैं, आज की ईद उल फितर की मुबारक देते हैं। हमारा मैसेज आज ये है, ये जो ईद है सिर्फ हमारे ज़ाहिरी लिबास का, हमारे न्यू ड्रेस का और हमारी न्यू कैप का, न्यू शूज़ का ही नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि एक्चुअली हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने गुड कैरेक्टर के जरिए से, गुड बिहेवियर के जरिए से, ह्यूमैनिटी के जरिए से, कंपैशन के जरिए से, लोगों के लिए काइंडनेस के जरिए से और हर एक के साथ हमदर्दी और रहमदिली के जज्बे से, ताकि हर एक को हकीकी मानों में खुशी नसीब हो सके और हर एक खुशी खुशी 30 दिवसाच्या रोजाच्या उपासा उपरांत ईदाच्या निमतान आयोजित केल्ल्या नमाज पठणाच्या कार्यावळीत म्हापसा शहरातल्या ईदगाहात मुस्लिम बांधवांनी नमाज पठण केले। हमारे सभी गोवा के मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं दे रहा हूं। दुआ करता हूं कि पूरे गोवा में और पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे। इस ईद के मौके पर हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को घर पे बुलाते और ईद की खुशियां बांटते हैं। गोवा दोडामार्ग शिमेर आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम विभागाच्या अबकारी चेकपोस्टाचे निमाणेकडेन नूतनीकरण सरकारान हातात घेतला। सध्याची इमारत खूपच परिस्थितीन आशिल्ल्यान बऱ्याच खेपे ही इमारत दुरुस्त करपा खातीर वा बांदपा खातीर मागणी जाल्ली। काल शुक्रारा ह्या इमारतीच्या नूतनीकरणाचो बुन्यादी थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी बसयलो। हे वेळार तांच्या वांगडा जिल्हा पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक हाजीर आशिल्ले। ह्या नूतनीकरणाचो निर्णय घेतिल्ल्या खातीर तांणी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे उपकार मानले। दोडामार्ग गोंय शिमेवेले अबकारी कार्यालय हे खूपच महत्वाचे ठिकाण, तेन्ना ह्या सुवातीचे नूतनीकरण जावप गरजेचे आशिल्ले अशें जिल्हा पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक हांणी सांगला। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का जीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नवरात्रीचो तिसरो दीस एक नवी उर्बा घेऊन आयला। आयज भाविक माता दुर्गेचे तिसरे रूप चंद्रघंटेचे पूजन करतात। चंद्रघंटा देवीच्या माथ्यार चंद्रा भशेन घंटा सजयल्ली आसता। माता दुर्गेचे रूप आमकां धैर्य, शौर्य आणि संकश्टाक फुडो करपाच्या ताकीचे महत्व शिकयता। ह्या देवीचे स्वरूप सोबीत आणि भव्य आसा।
नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिसा भाविक माता चंद्रघंटाक फुलां फळां हळद दूध अर्पीत करतात. आयज माता चंद्रघंटेचे नामस्मरण केल्ल्यान मन शांत जाताच वांगडा जिणेंत साहसूय वाडटा. नवरात्रीचे व्रत केल्ल्यान शारिरीक शुद्धीकरण जाता. चैत्र नवरात्री ह्या कारणाक लागूनय खास आसा कारण तेन्नाच्यान हिंदू नववर्षाची सुरवात जाता. भारतीय नौदळान नव्यान बांदिल्ल्या तारागिरी F-41 बोटीचे 3 एप्रिल दिसा लोकार्पण करपाचे थारायला. हे जुजारी जहाज 75% परस चड देशी सामान वापरून बांदला. आत्मनिर्भर भारताची ही एक बरी देख आसा. ह्या जहाजाक लागून नौदळाची उजो पालोवपाची तांक बहुउद्देशी भूमिका युद्धाच्या वेळार निभोवपा खातीर ह्या जहाजाचो उपेग जातलो. 3 एप्रिलाक विशाखापट्टणमात ह्या जहाजाचे लोकार्पण जातले. रस्तो दुर्घटनेत उणाव हाडपा खातीर आनी विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय हाडपा हेतान नवी दिल्लीत रस्तो सुरक्षा संमेलन 2024 आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो आनी सुरक्षीत येरादारीचो संदेश दिलो. हे वेळार केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ह्या कार्यावळीत वांटोकार जाले. रस्त्यावेल्या सुरक्षे खातीर भारत सरकार पुरायपणान बांदील आसात आनी रस्त्यावेल्यो दुर्घटना कमी करपा खातीर वेगवेगळ्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान जागृताय घडोवन हाडटा अशें मंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी सांगलें. विवेकानंद विद्यालय पूर्वी दिल्ली के अंदर आसपास के लगभग 100 विद्यालयों से बात करके उनके बच्चे, उनके टीचर्स, पेरेंट्स को यहाँ पर बुला करके एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई है और कुछ नुक्कड़ नाटक भी दिखा रहे हैं और बच्चों में इसकी क्विज और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स ताकि रोड सेफ्टी का अवेयरनेस अधिक से अधिक समाज में हो सके. हम अपनी यंग यूथ को सिखाना चाह रहे हैं कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और रॉन्ग वे में जाना, स्पीडिंग करना. उनकी जो फैमिली होती है मेन प्रॉब्लम उनकी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करते इतनी, क्योंकि वो तो अपनी रैश ड्राइविंग कर लेंगे बट उनकी फैमिली इतनी मेहनत करती है, उनको पालती है, पोसती है और उनको बड़ा करती है और दुख उनकी फैमिली को होता है. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाच्या सैमीक वायू प्रकल्पांचेर हल्ले करचे न्हय अशी सुचोवणी दिवन इस्रायलान काल नव्यान हल्लो केलो. दक्षिण पार्स ह्या गॅस क्षेत्राचेर जाल्ल्या हल्ल्याकडेन अमेरिकेचो संबंध ना अशें सांगत नेतन्याहू हांणी ह्या हल्ल्याची जापसालदारकी घेतल्या. इराणाची युरेनियम समृद्ध करपाची आनी बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र तयार करपाची तांक सोंपल्या अशें दावो नेतन्याहू हांणी केला. इराण विरोधातल्या लष्करी मोहिमेन इस्रायल आनी अमेरिका पुराय संवसाराचें संरक्षण करता अशें तांणी म्हळें. म्हत्वाच्या संवसारीक तेल मार्गांनी आडमेळी हाडून इराण संवसाराचेर वर्चस्व गाजोवपाक सोदता असो आरोप तांणी केलो. इस्रायलान केल्ल्या ह्या हल्ल्या विशीं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नाराजगी उक्तायली. मजगतीं होर्मुझ स्ट्रेट हांगाच्यान सुरक्षीत मार्ग सुनिश्चित करपाक योग्य यत्नांनी वांटेकार जावपा खातीर ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आनी जापान हांणी सहमती दाखयल्या आनी उर्जा बाजारपेठी स्थिर करपा खातीर पावलां उबारतले अशें म्हळां. मजगतीं अमेरिका इराण संघर्श पूर्व हांगा US सेना आनीक हजारांनी मरीन तैनात करपाची तयारी करता. आयचो दीस खूब म्हत्वाचो आसा. आयच्या दिसाक इक्विनॉक्स अशें म्हणटात. आयच्या दिसा सूर्य अचूक पूर्व दिशेन उदेता आनी अचूकपणान अस्तंत मावळटा. आयचो दीस आनी आयची रात ही अचूकपणान 12 वरांची आसता. आयच्या दिसा सूर्य भूमध्य रेषेच्या वयर आशिल्ल्यान दीस आनी रातीचो वेळ हो संतुलित आसता. 21 मार्चा उपरांत सूर्य उत्तरी गोलार्धाच्या वटेन वचपाक लागता, जाका लागून भारता सयत देशांनी दीस व्हड जावपाक लागता आनी रात ल्हान जावपाक लागता. आखाती देशात सुरू आशिल्ल्या संघर्षा मजगती उर्जा आनी नागरी मुळाव्या सुविधांचेर जावपी हल्ले पुरायपणान चुकीचे आसात. हाका लागून संवसारांतल्या अन्न, इंधन आनी खत सुरक्षेचे परिणाम जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. अस्तंत आशियात इबाडिल्ल्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर बहरीनाचे राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांचे कडेन दूरध्वनीचेर संपर्क साधलो तेन्ना तांणी हें मत व्यक्त केलें. प्रधानमंत्र्यांनी खलिफा आनी बहरीनाच्या जनतेक ईद उल फितरची परबी भेटयली.
बहरीनात राबितो करून आशिल्ल्या भारतीयांच्या कल्याणा खातीर सेगीत मजत केल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांनी बहरीनाचे राजाचे उपकार मानले. भारतीय बायलांचो क्रिकेट पंगड ह्या वर्साच्या निमाणे कडेन दक्षिण आफ्रिके आड एक कस लावपी आनी 3 एका दिसाच्या खेळा माळेंत वांटो घेतलो. दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मंडळान शुक्रारा ह्या दौऱ्याची घोषणा केली. 20 ते 23 डिसेंबर मजगती कस लावपी क्रिकेट खेळ जातलो जाल्यार 9 ते 15 डिसेंबर मजगती एका दिसाची क्रिकेट खेळामाळ जातली. फाटल्या 24 वर्सांत पयलेच खेपेक भारतीय बायलां पंगड दक्षिण आफ्रिकेत कस लावपी क्रिकेट खेळटलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8°C आनी उण्यांत उणें तापमान 22°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात कच्च्या तेलाचो सांठो जाय तितलो आसा. आंतर मंत्रालय पत्रकार परिशद सैमीक वायू आनी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो सचिव सुजाता शर्मा हांची म्हायती. गोंयांसत पुराय देशभर ईद उल फितरची परब मनयली उमेदीन. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी. बहुउद्देशी आनी उजो पालोवपाची तांक आशिल्ल्या तारागिरी F-41 जहाजाचे 3 एप्रिलाक लोकार्पण. 75% स्वदेशी बनावटीचे जहाज तारागिरी आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक. बोली कणकणी कोंकणी सुवाळ्यांतल्यान संवाद साधपाचो यत्न. डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांची गवाय. आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जलशक्ती मंत्रालया वांगडा केली समजिकायेची कबलात. जलजीवन अभियान 2.0च्या माध्यमांतल्यान पिवपाच्या उदकाच्या वावरांत येतली सुसूत्रताय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका DD फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के।